Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. आराधना तुका सुम्या जिसो सीता तुका सुम्या जिसो वंदिता तुका सुम्या जिसो Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुमका सर्वांक बरो उपकार मागता आणि याच्या दिसा हे मागणे आम्ही आराम करूया आणि कन्नी जावन आज जे कितें आमी मागता ते सगळे देव आमकां फावो करून दी ताची स्तुती करूंक ताचें आराधन करूंक आनी देवाचे उतार बऱ्या करून आयकूंक आनी त्या उतरा प्रमाणे जिवंक आनी तशेंच आमची सगळी विनवणी मागणी देवा ते भेटोवन दिवंक विशेष तरेन आज ह्या मागण्या वेळार मागया तर आज सगळे समेस्त आमी सांगता मेळोर हे मागणे आमी आराम करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता ती संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मेरे कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगता स्त्री अमतेर तूं सदैव आनी सदैव पावल जो कुशीन जिजो भगीन मरी देवाची माये आमा प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सरता आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देवाचें उतर सांगता आमकां जो मनीस ह्या संवसारांत जियेता देवाच्या आपोवण्याकाल आसा ताणें देवाची स्तुती करूंक जाय देवाक अर्गां दिवंक जाय आनी सदांच देवाच्या सांगता जिवंक जाय म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता देखून आमी देवाच्या सांगता जिवंक आमी फुडें सरल्या आनी देवाच्या सांगता आसा देखून येदोळ मुसर आमकां देवान केल्ले सर उपकार मतीन धरन काल जावन हांव ताची स्तुती करया ताका आमी अर्गां दिवया ताचें आराधन आमी करया कित्याक सर्वेस्पर देव आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा सर वायटांतले विघ्नांतल्या अनवरांतले तो आमकां निवारता आनी आमकां आमचें जिवीत तो दादोश करता देखून ताच्या येण्याक आमी राखून रावंक आज प्रत्येक जावन ह्या हप्त्यांत जावन अद्वेंत असो काळ क्रिस्मसाक तयाराय जावन आमी अद्वेंत आनी देवाच्या येण्याक तयाराय करता जेजूच्या येण्याक आमी तयाराय करता तर आज परत एक विशेष आमी देवाचें उतर आयकूंक येत आसतना देवाची काकुळटांनी करपा त्या वेळार आमी मेळच्या खातीर Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Aradhan tuka sumya Jesu. Harsitan tuka sumya Jesu. Vanditan tuka sumya Jesu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Worship you, Jesus. सगळे आमी ह्या वेळार आमकां आमी तयार करया देवाक करसूंक देवाक महिमा दिवंक देवाक अर्गां दिवंक ह्या वेळार आमी आमकांच तयार करया हालेलुया थँक यू जीसस हालाबा शादियात का शोलोरो शलारारा Thank you, Jesus. Ha ba 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 ba. Hallelujah. Thank you, Praise Jesus, the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Praise Lord. the Lord. Thank you, Glory Jesus. and Thank mighty you, God. Father. देवाची Hallelujah. स्तुती करया देवाक आमी अर्गां दिवया देवाची महिमा आमी वाक्यान संतोषान माया मागान एकवटान आमी सगळीं एकाच कुटुंबाची म्हणले वरी कित्याक सृश्टी करता देव म्हजो आनी तुजो एकलोच म्हाका आनी तुका दिल्लो पवित्र आत्मा तो एकलोच आनी जेजू ह्या संवसाराक आयलो आमचो सोडवंदार जावन तो एकलोच तर बापाक पुता आनी पवित्र आत्म्याक सांगता आमी गावया ताची स्तुती करया ताची महिमा आमी वाक्यान या ताले पेटून संतोषान ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು 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 ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು
सगळे आम्ही स्तुती करूया देवा का मेहर दिव्या देवाची महिमा आम्ही वाखानिया हिरा बाबा रेखला ಉರದಗ ಸಂದರ್ಭರ ಕರಬಲ ರೂಪಲ ಜೀಸಸ್ ನನ್ನ ನಡೆಯಿಂದ ಗಾಲಿ ನನ್ನ ನುಡಿಯಿಂದ ಗಾಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಯಿಂದ ಗಾಲಿ ನನ್ನ ನುಡಿಯಿಂದ ಗಾಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ ನನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲಿ 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 ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು 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 ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು 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 ಸಂದರ್ಭರ ಕರಬಲ ರಖಲ ಜೀಸಸ್ Thank you Lord, praise you Lord, glory, 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 glory. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಯಜಮಾನನು ಸರ್ವಲೋಕವು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿ 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 ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಗಳು ಬಂದು ಸೇರಲಿ ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ಸಗಲಿಗಾವ್ಯಾಂ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ 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 ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು ನಾನು निन्नन्नु बिट्टु येनु आलाबा शालाबा रत्ता शालाबा सगळी कव्या सगळी वंदन दिव्या आमच्या देवा गर्गां दिव्या या वेळार हालेलुया हालेलुया रशालाबा रशालाबा रबाबा थैंक यू जीसस हालेलुया 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 अर्गा तुका मोजा सोम्या होगलाप तुका मोजा धन्या हालेलुया हालेलुया सगळी गाव्या हालेलुया हालेलुया अर्गा दिवून हालेलुया हालेलुया बा 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 शाला बा 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 बा
breakthrough right now. ಯೇಸು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ಯೇಸು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ಯೇಸು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ಯೇಸು ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಾಳ ಫಲವ ಕೊಡುವೆನು, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಾಳ ಫಲವ ಕೊಡುವೆನು, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಾಳ ಫಲವ ಕೊಡುವೆನು, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಾಳ ಫಲವ ಕೊಡುವೆನು. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು सगळ्यांक तुझ्या हातार समर्पित सोम्या जिजू या वेळार, सगळ्यांक अभिषेकित कर या वेळार सोम्या जिजू. आलाबा शालाबा चिलाबा राशियालाबा राखिया ताशालाबा वर्शिप यू जीसस. सगळे गव्या हालाबा राखाठालाबा अर्गांदिव्या हुगलाब्या सोम्या जिजू आराधन करिया या वेळार. इलाबा राखा शालाबा आमच्या भाव बहिणीकडे चोटकडे थुटून उडे जेजू, आमच्या सगळ्या कामातून चोटकडे थुटून उडे जेजू, व्यवसायाची पदवी थुटून उडे या वेळा. दैविक सकत देवने दैविक सकत देवने वर्शिप बाबा 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 हीरा बाबा रखलो व्रत चंदर बर आराधने 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 येशुवे, आराधने 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 येशुवे. ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವೇ, ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ. ಖಾಲಬಾಲಾಬಾ ರೋಷಲಬಾ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ. ಅಪ್ಪೋಡ್ ಸೌಮ್ಯ ಅಪ್ಪೋಡ್ ಆರಾಧನೆ ಶಿಲಾರಾರಾರಾ ಖಾಲಬಾ ರಕ್ತ ಶಲಬಾ ಖಾಲಬಾ ತೋಲಗೋ ರೋಷಲಬಾ. worship Jesus. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು. Hallelujah, hallelujah. Shalabarabarabaraba. Worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, glory, Hallelujah. worship Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. कठीण पाठीची दूख असल्याक जे गुण करते असा आपडते असा बळा पाठीची दूख पाठीच्या कण्याची दूख बागोंक जायना काम करूंक जायना असल्या तंद्रे असल्या समस्यांनी रेवडून गेल्ल्या बाबाक संपूर्तरांचे जो गुण करते असा आपडते असा हे बाबा इरा बाबा राखला बरं शब्दार जीजा 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 थँक्यू लॉर्ड. जे दोळ्याचे समस्या असल्या दोळ्यान सदां ड्रायनेस जावचे दुखां सारकी येनात ड्रायनेस जावचे दोळे खुरसूंचे असले एलर्जीक पिडेता जेजू आपल्या सुटका दिते आसा
दोळ्याच्या पिडेन कस्तूंच्या सगळ्यांक सुटका दिते आसा कोणाके दोळ्याच्या पिड्या आसा जाल्यार ह्या वेळार क्लेम कर मागा देव तुमकां बरें करता सुटका दिता ह्या वेळार हिरा बाबा राखला उरदक शंदर बरें करबाला जिजा 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 लेफ्ट हँड समस्या असले सारक्या रितीन दूख आसा सारक्या रितीन वेट उखलूंक जायना खंयचेय लेफ्ट हँड मस्त दूख आसा असल्या लेफ्ट हँडाच्या ह्या ड्राय शोल्डर जावंक पुरो असल्या समस्यांनी लेफ्ट हँड प्रॉब्लेम असल्यानी जेजू गुण करते आसा वेळार आपडते आसा हिरा बाबा राखला उरदक शंदर बरें करबाला रखल उरदक शंदर बरें करबाला रखला जिजा थँक यू लॉर्ड जिजा प्रेज यू ग्लोरी 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 माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जिजा हिरा बाबा राखला उरदक शंदर जिजा थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड हालेलुया 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 देवाचे उतर सांगता सर्वेस्पराची स्तुती करूंक आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदेंच विसर नाका जायते उपकार देवान आमकां केल्ले आसात ही कितले समस्या आसा संवसारांत कितले समस्या आमच्या कर्नाटकांत आमच्या राज्यांनी आमच्या देशांत आसात जाल्यार देवान आमकां सुरक्षीत राखलां आनी सांबाळ्ळां हे देवान केले व्हड उपकार कितेंच प्रॉब्लेम जायनातले बरी देवान आमकां शाबीतायेन राखलां बरी भलायकी दिल्या मतीक समाधान दिवन काळजान संतोष दिवन हाचे मागण्यांत एटेंड जावं आमकां कृपा दिल्या देखून ही देवाक अर्गान दिवचे एक व्हरतो वेळ जावन आसा आमी काळजान तावन देवाची स्तुती करया देवाक अर्गान दिवया देवाची महिमा आमी कित्याक म्हणटा तो सर्वेस्पर देव जावन आसा आमच्या अंतस्करणांत आमी स्तुती ताची करची म्हणून तो आशा येता आमच्या अंतस्करणांत ताची स्तुती करूंक तो उलो दिता आमच्या काळजांत आमच्या काळजाच्या गुंड्यायेत आमच्या सोर जिवितांत केल्ल्या देवान केल्ल्या सर उपकाराक मती खाण देवाची स्तुती करूंक तो आशा येता देखून आमी ताची स्तुती करया देवाक आमी अर्गां दिवया निरंतर ताची स्तुती करया हालेलुया 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 हिरा बाबा राखला बरें दग शंदर बरें करबाला रखलो बरें दग शंदर बरें करबाला थैंक यू फादर थैंक यू जीसस थैंक यू ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನಡೆಯುವುದು ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನಡೆಯುವುದು सबकड ताळयो पेटून देवाची स्तुती करा देवाक अर्गां दिवया जेजू आज आपण अद्भुतां करता आयच्या दिसा आमकां सुटका मेळटा ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುತ್ತೆ 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 ಓ ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನಡೆಯುವುದು ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನಡೆಯುವುದು ಓ ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನಡೆಯುವುದು ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನಡೆಯುವುದು ಪಾಪವ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬದಲಾಗುವರು 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 ಓ ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನಡೆಯುವುದು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುತ್ತೆ
ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಗಳು ಮರೆಯಾಗುವುದು, ತೀರದ ರೋಗಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. 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 ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. Pour out your fire, Lord Jesus Christ. Pour out your fire, Lord Jesus Christ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ.
ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸುರಿಸಿರಿ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸುರಿಸಿರಿ ಓ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸುರಿಸಿರಿ ಓ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸುರಿಸಿರಿ ಓ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ರಾಜನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ರಾಜನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ರಾಜನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸುರಿಸಿರಿ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸುರಿಸಿರಿ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸುರಿಸಿರಿ ಅಗ್ನಿಯ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸುರಿಸಿರಿ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸುರಿಸಿರಿ ಹಾಲೆಲೂಯ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುತ್ತೆ Thank you, Lord. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನಡೆಯುವುದು ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿನವೇ ನಡೆಯುವುದು ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿರಿ ಯೇಸುವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿರಿ ಓ ಯೇಸುವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿರಿ ಓ ಯೇಸುವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿರಿ ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಓ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿರಿ ಓ ಯೇಸುವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿರಿ ಓ ಯೇಸುವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ
येशुवे सगळी आराधना कर यावेळेला अख्खा बाबा सगळे समर्पण घेऊया यावेळेला आमच्या देवा आमच्या सोम्याकाने अर्पण घेऊया यावेळेला सगळं बंधन यावेळेला तुटतले हालेलुया शीला बाबा 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 आराधने 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 येशुवे आराधने 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 येशुवे आराधने 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 येशुवे आराधने 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 येशुवे येशुवे आराधने Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord. Glory and mighty God. Worship, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you. Ira baba rakala uradaga Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Ira baba rakala. Shala baba baba la korotto kopolo koroshiata. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Shika Lord. baba Praise baba you, Lord. baba. Glory and mighty God. Worship, Lord Jesus. Worship, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glory and mighty God. आराधने येशुवे आराधने आराधने Jesus, thank you, Lord. आराधने येशुवे पोटाच्या समस्या असल्यामुळे जिसू गुण करते असा आपडते असा इंटेस्टायनाचे प्रॉब्लेम आणखी तिच्याकडचे अजीर्णाचे प्रॉब्लेम गॅस्ट्रिक या अल्सर असल्या समस्या पोटात असल्या जिसू गुण करते असा कोणा किंवा पोटाचे संबंध असल्यार खंयचीय पिडा असल्या पोटाचे संबंध खंयचीय पिडा असल्यार ह्या वेळा क्लेम कर मागा ह्या वेळा देव गुण करते जिजो आपडते असा हिरा बाबा रखला बरं का शंदर बरं करबल जिजा पायाच्या आडी उजो येऊचे पायांची आडी उजवचे पायांची आडी घामेवचे असल्या पिढेंत असलेल्या जिजू गुण करते असा बाळा फाट्या पायांची आदी पोंदा पायाच्या पोंदा घामेवचे या उजो येऊचे असल्या या समस्येत जिजू गुण करते असा आपडते असा हिरा बाबा रखला बरं का शंदर बरं करबल हिरा बाबा रख एक भुरग्याच मस्त प्रॉब्लेम आणि असा मस्त समस्येने असा भुरग्या खातीर कोणी मागते असा भुरग्याक सुटका दिते असा वेळा जेजू गुण करते असा त्या भुरग्या हिरा बाबा राखला बरं का शंदर बरं करबला जीजा थँक्यू जीजा थँक्यू लॉर्ड थँक्यू हिरा बाबा राखला जीजा 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 आणि जायत्या जणांक ब्या असा कोविडाच्या जावंक पडा आनी खंयचे बॅ असल्या बियाचे स्पिरीट जेजू ह्या वेळार तुमचे तावन पयस करते आसा आनी दैरस आत्मा पवित्र आत्मा तुमकां अभिषेक करते आसा तुमकां ह्या वेळार बियाचो आत्मा तुमच्या थंय भायर कोणा की बियाचो आत्मा जाल्यार खंयच्याय रितीचे बॅ असल्यार ह्या वेळार मागा तुमकां जेजू सुटका दिते आसा ह्या वेळार बियाचो स्पिरीट तुमच्या तावन काडून उडयते आसा हिरा बाबा राखला वरदाका शंदरा जीजा थँक्यू फादर थँक्यू जीजा येशुवे बाबा 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 Hira Baba Rakhala Varaga Shandar Varaka Shira Baba Rakha Jesus thank you Lord thank you Lord thank you Lord Hira Baba Baba Rakhala Shada Baba Kharaba Rukha Baba Baba Hira Baba Jesus 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 Nan Swami Hira Baba Rakhala Varaga Hira Baba Rakhala Varaga Shandar Jesus thank you Lord thank you Lord Thank you, Father. Thank you, Jesus. Baba, Hiraka Baba, घरा खातीर कोणी मागोन आसा घरच्या समस्या परिहार जावंक पुरो या नव्यान घर बांदूंक जावंक पुरो कोणी मागते आसा तुमचे सोपान जेजू जारी करते आसा तुमचे सोपान ते जेजू जारी करते आसा बऱ्यांतले बरें घर तुमकां बांदूंक करपा दिते आसा ह्या जावंक पुरो तुमच्या अर्द्यार रावलां या तुमकां सोपान आसूंक पुरो घर बांद ह्या सगळें तुमचे हें सोपान जारी करते आसा जेजू ह्या वेळार मागा तुमी कोणाक असलें इंटेन्शन तुमचें आसा जाल्यार मागा ह्या वेळार घराचे संबंध जालीं खंयचें इंटेन्शन असल्यार क्लेम कर मागा ह्या वेळार हिरा बाबा राखले जीसस थँक्यू फादर थँक्यू फादर थँक्यू जीसस थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड प्रेज ग्लोरी 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 बाबा राखला शबाबा शंदर बारा खरबला राखला जीसस 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 Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify, mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus.
शाला बाबा 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 सगळे अभिषेका खातीर मागया, एनॉयंटिंगा खातीर मागया, देवाचो प्रेरक आत्मा आमचेर देवण येवच्या खातीर मागया, धैर्याचो आत्मा आमचे थंय देवण येवच्या खातीर मागया. आमकां केदाळे खंयचेय घडीत आयकताना एक फावटी भेंबिरांत जाता, धडधड येतात आनी असले समस्या ताणून सुटका दिवंक आतां आशा येता आमकां, त्या पवित्र आत्मा आमकां तो दिता. त्या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर विशेष तरेन मागया. देवाची काकुळतानी कृपा वेळार मागया आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या लग्न जिविताचेर आमकां भेंबिरांत आमचे सगळे पयस कर म्हणून मागया. नी मात्र साकु, नी मात्र साकु ನನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಯೇಸುವೇ. तू एकलो मात्र पुरो बापा आमच्या जिवितांत. तू एकलो आमचे वते असल्यार आमी जैतवन जातले हांव संवसारांत. तुज्या एकलो मात्र सांगात आमकां दिल्यार पुरो जेजू. तुवें आमी आशेतां तुजो सांगात ह्या वेळार. तुजो सांगात आमी आशेतां. तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमी आशेतां. तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमी ताण येता ह्या वेळार. दी तुजो पवित्र आत्मा आमचे वयर वाटेय ती सारकीच जाणवाय आमकां. ती म्हजे थंय रावों दी आनी तुका कितें मानूं वता तें आमकां शिकोवन दी आमच्या जिवितांत. ये पवित्र आत्मा तूं देवण ये, देवण ये, देवण ये. इरा बाबा रखा बाबा इराला बाबा. नी मात्र साकु, नी मात्र साकु ನನಗೆ. हालेलुया ಯೇಸುವೇ. ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಯೇಸುವೇ. ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವೆ, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ, ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಯಿಂದ ಗುಣವಾದೆ. ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರುವೆ, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಯೇಸುವೇ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀಮಾ ಪಾಬಾ ಪಾಟೋಕೋ ಶಲಬರಾತ್ಯ ತಶಲಬಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಶಲಬರಾತ ಶಿಯಂದಲ್ ರಕಡಲಬಾ ರೋಶ್ಯಬಾ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಯೇಸುವೇ. ಯೆಹೋವಾ ಶಾಲೋಮ್ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವಾ ನಿಸ್ಸಿಯೇ ನನ್ನ ಜಯ ಧ್ವಜವು, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಸೋಲು ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವಾ ರೋಯಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಯೇಸುವೇ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ.
नी साके नगे नी साके नगे नी साके नगे येसुवे खाला बरा 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 नी मात्र साकु नी मात्र साकु नी मात्र साकु ನನಗೆ निसा के ये पवित्र आत्मा तू अब निसा के नगे निसा के धैर्य आत्मा आमच्या देवाने तू आपलं मात्रपूर आमच्या जिवितांत समय तू आहे मात्र आमच्या जिवितांत आपण अद्भुत करिये तू आहे मात्र आमका तुझ्या वाटेने चलवणार येत तू आहे मात्र आमका वाढ धकयत पवित्र आत्मा तू ये पवित्र आत्मा बापान पाठवलेल्या पवित्र आत्मा आणि जे जुन्या संसाराक दिलेल्या पवित्र आत्म्या आमचे ते देवणीय जण एकल्याचे यावेळा देवणीय जण एकल्याच्या बंदडे तुटून पडू दे जण एकल्याचे कष्ट परिहार सांगू दे जण एकल्याच्या काळजांत असली भॅंबिरान पैस सोसू दे जण एकल्याच्या जीवितांत आशीर्वाद पडून यावेळा तुझी धैर्याचा आत्मा तू धैर्याचा आत्मा जाऊन त्यांचे ते देवणीय पवित्र आत्मा बियाचा आत्मा तर धावडाय वाईटाचे सक्त धावडाय हरी एक पिडाचे पैस कर हरी एक निराशमान पैस कर यावेळा हरी एक सलवणी आमच्या तान पैस कर जेसू यावेळा हे पवित्र आत्मा तू देवणीय दैविक सत्तेच्या दातारा तू देवणीय हरी एकल्याच्या जीविता देवणीय हरी एकल्याच्या जीवितांत तुझं उत्सव पेटून हरी एकल्याच्या जीवितांत सगळे मेळेपण कोटेपण पातकाचे प्रभाव सगळे बेंबिरांत आणि देवाच्या विरोध वेच्या हरी एक संगती आमच्या कुडीचे वडणं सगळे भस्मन उडे पवित्र आत्मा यावेळा भस्मन उडे यावेळा हिरा बाबा राखाला हुरा बाबा राखाला जीजा दांगिला नी मात्र साकु नी मात्र साकु नी मात्र साकु ನನಗೆ नी साके नगे नी साके नगे नी साके नगे येसुवे आराधने 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 येसुवे आराधने 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 येसुवे खाला बाबा 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 आराधने वर तू आमका आत्म्या वर तू आमका आत्म्या तुझ्या सत्तेन तुझ्या बोलान वर तू आमका बाबा बाबा ला खरोशाला बाबा 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 feel us anew feel us fresh anew ala karashia da 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 Shila barato shada da 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 hallelujah hallelujah shala bara 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 hallelujah baba baba hallelujah baba hira baba hallelujah amen thank you Jesus hallelujah thank you Lord praise the Lord glorify mighty God hallelujah worship Lord oh baba ira baba ira baba rakha baba shada thank you Jesus thank you Father thank you Jesus praise thank you Jesus glorify mighty God hallelujah worship Lord Jesus thank you Father thank you Jesus thank you Lord हर गां तुका जेसू महिमा तुका जेसू अगला हालेलुया हालेलुया थोडा वेळ देवाच्या उतार आमी नियाळ करया आज व्हरतो एक दीस देवान आमकां फावो केला हप्त्याचो दुसरो दीस सोमार आज आमी खंडीत जावन क्रिस्त येण्याच्या काळार आसा आनी काल तावन आमकां अद्वंताचो काळ सुरू जाला आनी कालचो नव्या वर्साचो पयलो आयतार कालचे दिसा आनी आमच्या जिवितांत जायते आमी ह्या म्हयन्यांत नियाळ करूंक आसा देखून एक आमी विशेष जावन नियाळ करचें म्हळ्यार आनी क्रिस्मसांत ह्या क्रिस्मसाचो काळ आनी दोन आमकां विशेष काळ आसात एक आमकां क्रिस्मसाचो काळ आनी एक क्रिस्मसाचो काळ अद्वेंताचो काळ हे दोनी काळ आमकां
उदारपण जायचे म्हणून आमच्या जिवितान देव आशेता. उदारपण, जनरॉसिटी, उदारपण जायचे म्हणून. देखून आज हाचे विशयी थोडो नियाळ आमी करया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी हे उतार आमकां सांगता लेवी शास्त्र 25वा अध्याय 30 आनी 5 तावन 30 आनी 7 वाक्या. लेवी शास्त्र 25वा अध्याय 30 आनी 5 तावन 30 आनी 7 वाक्या सांगता, तुमच्या भावां पैकी एकलो दुबळिकायेंत पडत जाल्यार आनी आपले दीस काडूंक ताच्यान जायनातल्यार तुमी जसे एका परक्याक वा वस्तेक रावलेल्यांक आदार करतात तसे ताकाय आदार करा आनी तो तुमचे मदें जिवंक शकतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हळ्यार तुमच्या भावा मदलो एकलो कोणी दुबळिकायेन पडत जाल्यार आनी आपले दीस काडूंक ताच्यान जायनातल्यार तुमी जसे एका परक्याक वा वस्तेक रावलेल्याक आदार करता तशें ताकाय आदार करा आनी तो तुमचे मदें जिवंक शकतलो. ताचे करची वाड घेनाकात. ह्या ताका रीण दिल्यार तुमी वाड घेनाकात म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. वा ताचे तावन लाभ जोडी नाकात. तुमच्या देवाक भियोन चला आनी तुमचे सवे त्या मनशाक जिवंक सोडा. तुमी ताका वाडीक रीण दिवचें न्हय वा लाभ जोडचे खातीर ताका काण दिवचें न्हय. हें क्लियर आमकां सांगता. कित्याक हें उतार आज आमकां आदवेंतांत आमकां देव उलो दिता. कित्याक आमकां हो काळ आदवेंताचो काळ, क्रिस्ताच्या येण्याक तयाराय करचो काळ. कित्याक म्हळ्यार आज आमकां कश्टाचे दीस ह्या संवसारांत उदेल्यात. कितलोगी लोक दुर्बळ आसा, कितलोगी लोक आज वखात करूंक जायनासतना, ह्या आस्पत्रेक एडमिशन करूंक जायनासतना कितलोशे लोक कश्टाता. आनी जायतो लोक ह्या डायलिसिसाक वचून कितलोगी पयसो हगडावन घेतला. एक पिडार ह्या किडनी फेलियर जावचें, किडनीची समस्या आयल्यार तुजें आस्त बदकी पावचें ना की डॉक्टरांक दिवंक आनी आस्पत्रेक दिवंक. कित्याक म्हळ्यार हप्त्याक 3 डायलिसीस म्हणटाना सादारण 10,000 म्हणसर हप्त्याकच जाता. तर म्हयन्याक लागीं 40-50 हजार म्हणसर जाता. कितलो खर्च पळया एका म्हयन्याक इतलें जाल्यार एक मनीस चिंतया म्हयन्याक एक 40-50 हजार खर्च 50 हजार खर्च जाता जाल्यार एक 3 वर्सां 5 वर्सां डायलिसीस करता जाल्यार कितलो लाखांनी दुडूत असो काबार जाता. तुमी थंय चिंतून पळयचे आज कितलोगी लोक डायलिसीस करूंक जायनासतना ते कठीण कश्ट सोसून मरण पावता. कितलोगी लोक आज दुबळो हें करूंक जायना. आमी जाता तितलें आमी हेल्प करता. कोणाक जाय जाल्यार डायलिसीस करूंक जाल्यार कशें म्हणी करून आमी आमच्या आश्रमाच्या अंडार थंय हांगा पुरो आमी आदार दिता. पूण कितलें म्हण करयेत आमी. देखून एकल्यानी मनशांनी जो कोण आसात पळय तांणी इल्लें उदारपण दाखयचें, आशिल्ल्यान इल्लेशें दिवंक शिकचें म्हणून आमी चिंतता. आमी 6 जाण कॅरिझमॅटीक रिन्युवलांत आसले. 10 वांटो मात्र आमी फॉलो करता, बरेंकान फॉलो करता. तरी मस्त जाणां करतात 10 वांटो दिवचें. तितलें मात्र पावना. पूण जालें आनीक इल्लेशें आमचें तें आशिल्ल्यान उदारपणान इल्लें असल्या दुर्बळ्यांक दिवंक शकचें. कित्याक म्हळ्यार मुखले दीस आनीक कश्टांचे आसात. आनीक हे पुरा इतलेच प्रॉब्लेम आतां आसात म्हणून आनीक हे प्रॉब्लेम कांय क्लियर जावचे दिसनात. पळया आतां दुसऱ्यान ते न्यूज येता आनीक चड लॉकडावन करचे रावता. तशें आसा स्ट्रिक्ट केलां. डबल डोज कान गेल्यांक मात्र एंट्री. आजकाल मॉलान सयत डबल डोज कान गेल्या नातल्यांक एंट्री दिनात. असले पुरो संगत्यो मस्त आसात. आनी कितलो सगळी लोक आज हाचे वरवीं कसतात. देखून देव आमकां इसारता आमचें उदारपण दाखोवंक या. प्रत्येक जावन अद्वेंताच्या काळार आमी उदारपण दाखयचें म्हणून देव आशेता. द्वितीय पुस्तक सांगता 15वा अध्याय 7 तावन 8 वाक्या. द्वितीय पुस्तक 15वा अध्याय 7 आनी 8 वाक्या सांगता, सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांतल्या खंयच्याय एका शारांत तुज्या भाव भयणे मदें कोणीय एकलो दुबळो आसत जाल्यार तुवें तुजें काळीज दारूण करचें न्हय. ते दुबळ्याक पळोवन तुजें काळीज दारूण करचें न्हय वा ताका आदार करूंक तुजो हात दमसोय न्हय. बगार तुजो हात उक्तो करून ताच्या गरजांनी तुवें पावोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांतल्या खंयच्याय एका शारांत तुज्या भावा मदें कोणीय एकलो दुबळो आसत जाल्यार तुवें तुजें काळीज दारूण करचें न्हय वा ताका आदार करूंक तुजो हात दामसोय न्हय. बगार तुजो हात उक्तो करून ताच्या गरजांक तुवें पावोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
हालेलुया. देखून आमी दुबळे आसतना आमी खंयच्या परिस्थितीर आसल्या पयलें तें उडास केल्यार ती आतां निजावन तांचे कडेन ना जाल्यार ती कुमो करतात. कित्याक तांणी खंयच्या परिस्थितीर जियेल्यात म्हण तांकां अनुभव आसा. देखून दुसऱ्यांनी तशें जियेतना तांकां भोगताळे, आमी तशें भोगले. आज तांकांय तें भोगूंक मेळटा. त्यो कांय तरी आमी करया म्हणून ती मनशां करतात. चड जावन आमी एकामेकाक आदार दिवचो कोणे कांय नातल्यांनी कांय मनी करून इल्लेशे आदार दितात, एकामेकाक कुमक करतात, एकामेकाक देखून आमचें उदारपण खंडीत जावन देवा मुखार मेस वता. उदारपण देवाक मेस वता म्हणटा. किर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 40 आनी 1 अध्याय 1 ते 3 वाक्यां. किर्तनाचो ग्रंथ 40 आनी 1 अध्याय 1 ते 3 वाक्यां. दुबल्या धाकट्यांच्या गरजेक पावता तो मनीस खरेंच सुभागी. दुबल्या धाकट्यांच्या गरजेक पावता तो मनीस खरोच सुभागी. ताच्या आखांताच्या वेळार सर्वेस्वर ताका निवारता. तुका आखांत येवंक पुरो, तुज्या जिवितांत केदाळे पिडा शिडा येवंक पुरो, हे निरासपण येवंक पुरो, सलवणी येवंक पुरो. आज जाल्लो दीस फाल्यां कसो आसा म्हाका कळीत ना. पूण तूं दुबळ्यांक कुमक करताय जाल्यार, हेरांच्या गरजेक पावताय जाल्यार देव तुका आदार दितलो. तुका तसल्या गणितांतलो देव तुका निवारतलो म्हूण सांगता. देखून सर्वेस्वर ताका राखता आनी सांबाळटा. तसल्यांक देव राखता आनी सांबाळटा. देखून संवसारांत ताका सुख संतोष दिता. संवसारांत ताका सुख संतोष दिता. दुस्मानाच्या घासाक सांपडोवंक ताका दिनाका. पळया, दुस्मानाच्या घासान सांपडोवंक ताका दिवचो ना. पळया, तो पिडेंत पडून अंतुळणार आसतना सर्वेस्वर ताका आदार दिता. एखाद्याला आमी पिडेस्तान जावन अंतुळणार पडल्यार सर्वेस्वर देव म्हाका आनी तुका आदार दिता आनी तुज्या पिडेंतलो काडून तो तुका भलायकी दिता. तुज्या पिडेंतलो काडून तो तुका भलायकी दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी हेरांक कुमेक करचें, कित्याक आमची परिस्थिती फाल्यां कशी जाता म्हणून आमकां कळीत ना. जायतीं घडितां अनावतां घडटात. जर तुमी न्यूज पळयल्यार तुमी जिवंक वचूंक शकनात. देखून न्यूज चड पळोवंक वचनाकात. इल्लेशें आमकां इल्लेशें कळल्यार पुरो. चड आमकां त्या विशीं कित्याक आमचो भरवोसो देवाचेर, आमचो भरवोसो जेजूचेर. देखून ह्या न्यूजाचेर भरोसो दवरनाका तुमी. ते काले हे देश आसले तांचे TRP सोडोवच्या खातीर कलेय न्यूज दितात, कालेय करतात, घडनातलें घडिल्लें बरीच सांगतात. देखून तुमी पळयतात आज मिडिया पुरा कशें चलता म्हणून. देखून आमी सत्र आयकून घेवचें. आमची सुरक्षा, आमचें रक्षण आमी करून काण घेवंक आसा. देखून म्हजी सुरक्षा, म्हजें रक्षण कोण करता? देव एकलो मात्र, जेजू मात्र. देखून हांवें जेजू कालें सांगता तें आमी ह्या संवसारांत केल्यार आमकां कसलीय पिडा शिडा येवं दी, निरासपण येवं दी, सलवण येवं दी. ह्या बेड्डार पडल्यार तो आमकां हांतुळ्ळार आसल्यार तो सर्वेस्वर देव म्हाका आनी तुका आदार दिता आनी पिडेंतलो काडून म्हाका तो भलायकी दिता. प्रेज द लॉर्ड. लुकाचो एवांजेल आमकां सांगता, लूक चॅप्टर 6 वर्स 37-38 अशें सांगता. लूक चॅप्टर 6 37-38 सांगता, हेरांची जडती करिनाकात. ही जेजूची ती उतरां नव्या सल्ल्यांत लुकाच्या एवांजेलांत जेजूची ती उतरां. हेरांची जडती करिनाकात, तुमची जडती जावचें ना. हेरांचेर अपराधी म्हणून फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हणून फैसल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षाने मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज आमी बक्षाने दिवच्या आनी मस्त फाटीं पडल्या. आमी आमकां मस्तू आज कुटुंबांनी घालें आसा. दुस्मानगाय करतात. बापाव मदें तूं दुस्मानगाय, आवय बापाय मदें दुस्मानगाय, भुरग्यां मदें दुस्मानगाय. हे पुरो कसली संगती कालें जालां आज आमकां. ही कित्याक आमी ह्या पवित्र सभेन नांव घे, आमी पवित्र सभेची शिकोवन आयकना गे, हे देवाचें उतार आमी आयकना गे. इतल्यो रेतिऱ्यो, इतले मागणे, इतले मिसाची बलिदानां, इतले सरमम आमी आयकोनी जर आमचें जिवीत बदलना जाल्यार आनीक आमच्या कुटुंबांत राग मोसो आसा जाल्यार एकामेका आमी बक्षिना जाल्यार कितें फायदो. देखून हेरांक दिया आनी तुमकांय ते दितले. हेरांक दिया ते जाल्यार तुमकांय देव दितलो. बरच्या मापान, पळया, बरत्या मापान दामून आलोवन वमतशें मेजून तुमच्या लेसान घालतलो. कशें दितलो? काल इल्लेशें न्हय, आमी इल्लेशें दिवचें, पूण देव आमकां फाटीं कशें दिता सांगल्यार आमी खंडीत एक दांत एक मांटो दिवचें मात्र न्हय, इल्लेशें सडी आमी दिवंक पळयचें. तें लेख जाल्यार पावना. इल्लेशें सडी आमचे देवाक दिवंक जाय. देवाच्या कामांत मेतेर जाल्यार एकल्यांक दुबळ्या धाकट्यांक दिवंक जाय. आमी उदारपणी जाय जे म्हूण सांगता. देखून हेरांक दिया ते जाल्यार तुमकांय देव दितलो. बरत्या मापान दामून हालोवन वमतशें मेजून तुमच्या लेसान घालतलो. आनी ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय फाटीं मेजून दितले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ज्या मापान तूं हेरांक दिताय
त्या मापान देवी तुमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड. खंडीत जावन आमी हे पुरा दुबळ्या धाकट्यांक पुरा दिवचे पळय काय आमी हेल्प करता देवाक रीण दिल्ले बरी काय देव कोणाचो रीणकारी जावंक साद आसा गे साद ना तो तुका धरळ मापान ताचे गे 1000 वाट्यांनी देव तुका पाटीन दिता. खंडीत एक ल्हानशें कुमक केल्यार तुमी पळया मस्त पटी तुमकां पयशांचे तापत्र येता जावंक पुरो फायनान्शियली क्रायसीस येता जावंक पुरो तुमी मागतात आनी मागतना खंयच्या मनी तुमच्या गरजांक कोण तरी येवन पावता न्हय तुमकां जाय जाल्ले दुडवाची कुमक कोण मनी करता न्हय कोणाक हांव दिवचें देवान दिवचें न्ही गे. म्हाका मस्त पटी असली घडिता म्हज्या जिवितांत घडल्यात आनी म्हाका व्हडली साक्ष आनी मागचें मात्र आमी देवा कडेन खंडीत देव हरोळ मापांनी आमकां तो दिता. आमकां बिलकूल रिणांत पडूंक सोडिना आनी खंयच्याच मापान आमकां खंडीत जावन कोणाचे मुखार हात अशे दवरूंक तो सोडिना. ताच्या पयलें तो हात आमकां भरता. आमी देवा मुखार मात्र हात अशें धरचे मनशा मुखार आमी हात अशें धरिना आमी देवा मुखार मागचें कित्याक देवा कडेन आसा ती भरपूर ग्रेस्तकाय संवसाराची सर्गींची हर एक ग्रेस्तकाय ताचे कडेन आसा. तो ताका जाय जाल्ल्यांक दिता आनी गुपीत दिरवी लिपोवन धरली संपत्ती हांव तुका दिता म्हणटा इसाया प्रवादीच्या पुस्तकान 40:5 अध्यायान 3 वाक्यांत. देखून ती ग्रेस्तकाय आमी जोडूंक जाय. येदळा आमी दुर्बळांक दिल्यार मात्र दुर्बळान दुसऱ्यांच्या कस्तांक पावल्यार मात्र असले संगती घालतकारांचे पत्र आमकां सांगता 6 अध्याय 2 वाक्या गलेशियन चॅप्टर 6:2 सांगता एकामेकाचें ओझें व्होवया म्हळ्यार एकामेकाच्या कस्तांत तुमी वांटेली जाया म्हणटा. हां तसे क्रिस्तचो उपदेश तुमी पाळटल्यात वळ्या एकामेकाचें ओझें तुमी व्हावया म्हळ्यार एकामेकाच्या कस्तांत खांद दिया. मस्त आज दुबळो आसात मस्त लोक कश्टांत आसा मस्त लोक पिडेशिडेंत आसा तांकां खंयची म्हणली वाट मेळना कितलो गी लोक कश्टांत जाल्या आज आमी पावयेत खंय मनी खंडीत जावन पावयेत आनी जायते बरें करूंक आमच्यान जाता कित्याक आमचें काळीज उदारपणान बरोवंक जाय आमचें मन उदारपणान जाय आमचें काळीज ल्हानशें बरें जावन जाय तें काळी आमच्या काळजा भितर आमच्या कुडी भितर मात्र उरचें न्ही तें भायल्या लोकां खातीर उडोवंक जाय भायल्या लोकांच्या कश्टां खातीर तें आमचें काळीज उरता गे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कीर्तनाचो ग्रंथ 119 119 आनी हातूंत वाक्य 30 आनी 6 मुख्य सांगता तुजे शिकवणे थंय म्हजें काळीज व्हड सर्वेस्परा दुडवाच्या आशेक म्हाका लोबदोंक दिवं नाका. दुडवाच्या मागण्या बळ्या कितले बरें कीर्तनाच्या ग्रंथांत दावीदरायाचे मागण्या बळ्या तुजे शिकवणे थंय म्हजें काळीज व्हड सर्वेस्परा दुडवाच्या आशेक म्हाका पडोवंक दिनाका लोबदोंक दिनाका म्हणून. आज दुडवाच्या आशेक पडलेले जायते जण तांची काळीज सिंधून घेतला संवसाराच्या आशा आकांक्षेक पडिल्ले ग्रेस्तकायक लब्धले आपल्या देवातावन ते पयस गेल्यात आनी खंयचेय ते बरीं कामां करूंक शकनात. दुडू जमयते आसात. आज पळया संवसारांत कली पुरा अवस्था येता. आजकाल उदकाच्या पायपान सयत पयशे दवरून ते कट करतना पोर पळयलां तुमी टीव्हीर आनी पुरा न्यूजार पळयलां सांग पुरो खंय पुरा मनीस लिपोवन दवरता पयशे खंय पुरा सगळे कितले लिपोवन दवरले ते उगडापे जातात. सरेस्पोर देव असले अधिकाऱ्यांक धाडटा की सगळे खंयचे पायप काट करनी तांच्यान काडूंक जाता. देखून असले संगती कितले जाण आज करतात. कितें जालें कितले दुडू आसून आज बेश्टेन तरी ते गव्हर्मेंटाक गेलो सगळ्यांनी वोड नेले जर तेच पयशे इतले जमा केल्ले तांणी ते आस्त बदीक जमोवन पुरा घरा भितर तितले दवरच्या बदलाक जर दुबळ्या धाकट्यांक घरां बांदून दिल्ली जाल्यार दुबळ्या धाकट्यांच्या कुमके गेले जाल्यार दुबळ्या धाकट्यांक मेडिसीन दिल्ले जाल्यार एक मनीस आसा एक राजकारणी तोय पूण ताणें एक फ्री हॉस्पिटल मागला लोकां खातीर ताच्या दुडवान मेळ्ळ्या दुडवान एक फ्री हॉस्पिटल दिवन ट्रिटमेंट दिता फ्री ट्रिटमेंट कोणाक जाय जाल्यार असले परिस्थिती हले मनीस आसात. हले जर ह्या मनशांनी तशें केल्लें जाल्यार आज तो दुडू पुरा आज कोणें व्हरचे गत ती येतिना त्या मनशाक. देखून आमी पळया देवाचें उतर क्लियर सांगता तुजे शिकवणे थंय म्हजें काळीज व्हड आनी दुडवाच्या आशेक म्हाका लोबदोंक दिनाका म्हणून. प्रोवर्ब्स म्हणण्यो 20 आनी 1 अध्याय 13वें वाक्य सांगता. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 21 13 सांगता जो दुबळ्याचो बोबेक कान दिना तो कुमकेक बोब मारतना ताका कोणूच कान दिवचो ना. जर हेरांच्या दुबळीकायेन बोब मारतना दुबळीकायेन कश्टांच्या मनशाक जर आमी कान दिवना जाल्यार आमी कितले बोब मारल्यार सरेस्पोर देवी आमकां कान दिवचो ना वा कोणी मनीस आमकां कान दिवचो ना. देखून सरेस्पोराचें देवाचें उतर तें खंडीत जावन सारकें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. मातेवस वांजेल आमकां सांगता 6 अध्याय 19 वाक्यान 20 आनी 1 वाक्य आमी वाचल्यार मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 19 to 21 म्हणटा संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजाय नाकात. हांगा कलम मांडटा आनी कीड खाता आनी सोर कण्णां घाल नागयतात. पळया, संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजाय नाकात. हांगा कलम मांडटा आनी कीड खाता आनी सोर कण्णां घाल नागयतात. पूण दिरवी पुंजाया सर्गार आनी खंय आमचे ट्रेजर ओपन करीचे, खंय आमचे लॉकर ओपन करीचे म्हूण सांगता. बँकांनी वचून लॉकर ओपन करून नासले बरा भांगार दवरल्यार एक दीस आतां पुरा गव्हर्मेंटाक वेतलें तें देखून 17 सांगता सरेस्पर देवाचें उतार पळया. पूण तुमी दुर्मी खंय पुंजाया सर्गींच्या राजांत सर्गार. थंय कलम मांडना, कीड खायना वा सोर कण्णां घाल नागयनात. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें. पळया, एक तुमी पळयलां जावंक बरोबर एक ती 40 वर्सां पयले आमच्या घरांनी दर एक पायनल आसतली. एक बऱ्या मरणाचे एक पायनल, एक खोटें मरण पायनल. एक मरण पावतना ताका काय करता देवदूत येवन ताचो आत्मा आपोवन व्हरता. देवदूत ताच्या भोंवतणी आसतात मरण पावतना. आनी एकलो मरण पावतना खोटो मनीस सैतान ताच्या बगलेक आसता आनी ताच्या पळय कितली ग्रेस्त गाय आसा ताका एक सोरोप रेवड घाल नासता. म्हळ्यार तें ताचें दायज तें खंडीत जावन आसले. आजकाल कोणाच्या घरान ती पायनाला पळोवंक म्हळ्यार आमच्या घरा आमी ल्हान आसतना आसली 2 पायनालां. ती इल्यान 2 पायनालां आसतलीं. मुखल्या दारार ती इल्यान एक म्हळ्यार मनीस भितर एकताना तूं कळलो मनीस बरो मनीस की खोटो मनीस ते पायनालां पळोवन कळयचें. तूं मरतना कोण तुजो आत्मो व्हरता, सैतान गी देवाचें दूत गी म्हणून. देखून आमी ह्यो पुरा संगती आदी आसल्यो, आदल्या काळार आसल्यो. आज आतां मायाक जाल्यात पूण थोड्यो संगती आमकां उडासाक येतात. तुमी जायते जाणांनी पळयलां जावंक बरो, पळयले आसल्यार खंडीत बरेंच प्रेज द लॉर्ड. पूण देवाचें उतर सांगता पळया, मुखार आमकां सांगता गादींचो पुस्तक 11 अध्याय 24 वाक्य आनी 25 वाक्य. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 11 वर्स 24 to 25. जो उदार मनान दिता तो ग्रेस्त जाता. प्रेज द लॉर्ड. जो उदार मनान दिता तो मनीस ग्रेस्त जाता. आनी एकलो सुरात करता आनी तो दुबळत उरता. आनी मुखार सांगता पळया, जो उदार मनान दिता तो ग्रेस्त जाता आनी एकलो सुरात करता ताका दुबळच उरता. उदार मनीस संपन्न जाता. उदार मनीस संपन्न जाता. समृद्धीचें जिवीत ताका मेळटा. आनी जो दुसऱ्यांक पियोंक दिता ताका पियोंक मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. दुसऱ्यांक पियोंक दिता ताका पियोंक मेळटलें म्हणटा पवित्र पुस्तक. म्हणून प्रोवर्ब्स 19 अध्याय 17 वाक्य सांगता. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 19 वर्स 17 सांगता, जो दुबळ्यांक दया दाखयता तो सर्वेस्पराक रीण दिता. पडला सांगलें पळया, हें उतर आतां मेळ्ळें पळया. जो दुबळ्यांक दया दाखयता तो सर्वेस्पराक रीण दिता आनी सर्वेस्पर ताच्या बऱ्या करण्याचो प्रतिफळ दिता. आनी खंडीत जावन आमी कोणाक कुमक करचें जाल्यार एका मनशाक एक कांय जेवण काण दिवचें जाल्यार ह्या ताच्या कांय वखदाक एक म्हयन्याचो खर्च घेया, हप्त्याचो तेजें मेडिसीन म्हणी काण घेवन दिल्यार सर्वेस्पर देवाक आमी रीण दिल्लें बरी आनी तो आमकां प्रतिफळ दिता. ताचें प्रतिफळ बऱ्या करण्याचो प्रतिफळ दिवचें देवान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हणून 22 अध्याय 9 वाक्य सांगता. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 22 वर्स 9. दयाळ मनीस आशिर्वादीत जातलो. कोण दया दाखयता तो मनीस आशिर्वादीत जातलो. कित्याक तो आपल्या कानांतले दुबळ्यांक दिता. आपल्या काळांतले बरोवन ओमतल्यांचे न्ही, आपल्या कानांतले जो कोण आमी जेवता तांतल्यान ते इल्लें दुबळ्यांक दिता. ताका देव सर्वेस्पर देव प्रतिफळ दिता आनी आशिर्वादीत जाता आनी कानांतले दुबळ्यांक दिता तो. आनी म्हणटा मुखार पळया, मातेवचो वांजेल 10 अध्याय 40 आनी 2 वाक्या. मातेवचो वांजेल 10 अध्याय 40 आनी 2 वाक्य जेजू म्हणटा, आनी जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटला उदार देखून 1 कप शेळें उदकाले गूण दिता. सतत हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका दितलो. 1 उदक शेळें कप उदक दिल्ल्यांक तर प्रतिफळ दिता देव. जर आमी दुबळ्यांक कुमक केल्यार आमी उदारपण दाखयल्यार देव कितल्या चड मापान आमकां देव दिवचो ना. खंडीत जावन ह्या संवसारांत आमी ग्रेस्त जावंक जाय गी तर आमी दुबळ्यांक दिवंक शिकचें. दुबळ्यांक दिवंक शिकचें. तेच्या लागून खंडीत जावन देव म्हाका आनी तुका धाराळ मापान दिता. देखून आसल्ल्यांतलें इल्लें दिवंक आमी शिकया म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता ह्या आदवेंताच्या काळार. लुकाचो वांजेल आमकां सांगता 20 आनी 1 अध्याय 1 to 4 वाक्या. लूक चॅप्टर
21:1-4 अशें सांगता, देवळाच्या दमपेटेंत दान देणी घालतल्या ग्रेस्त मनशांक आपले दोळे उबारून जेजू पळोवन आसलो. एक दुर्बळे विधवीन तांब्याचे 2 पैसे दनपेटेन घालतना ताणें देखले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी मुखार काले म्हणटा पळय, ताणें देखले. तो म्हणालो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, हे दुर्बळे विधवीन हेरां सगळ्यां परस चड दान घालें. ह्या दुबळ्या विधवीन हेरां परस सगळे चड दान घालें. कित्याक हेरां सगळ्यांनी आपल्या ग्रेस्तकायेंत बरोवन उरलेल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपल्या दुर्बळकायेचे म्हणजे आपले ताण बुकेंत म्हूण दवरलें तेंच व्हरून घालें. प्रेज द लॉर्ड. तिचे कडेन कांय नासलें, भीक मागून आसली 2 तांब्याची नाणी मात्र, तेंत व्हरून देवाक समर्पिता ती. आनी देवा मुखार ग्रेस्त कोण जाली? ग्रेस्त कांय आसो न्हू, दुडू कोरडांनी व्हरून घालतले, डब्यान घालतले, ते देवा मुखार ग्रेस्त जावनात. ते दुर्बळ त्या भिकारीत जावन उरले. आनी जे कोण दुबळी भिकारी आसली, तिने 1-2 नाणी आसली देवाक जाली, ती देवा मुखार ग्रेस्त जाली. देखून आमी खंयचे विसरून काडीचे, आमी आमच्या जिवितांत कितें आमकां जाय ते आमी विसरून काडीचे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून आमकां सांगता जुवांचो वांजेल 3रो अध्याय 16व्या वाक्या, देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत्मंतल्या कोणा सत्तू नाश जायना जावच्या बगाड ताका सस्नेक जिवीत मेळच्या. कितलें उदारपण देवान दाखयलें पळय. आमकां पातकांतले सोडोवंक, आमकां ह्या खोटेपणांतले सोडोवंक, ह्या सैतानाच्या बांदपासांतले सुटोवंक देवान आपल्यात एकच पुताक, एकलोच आसलो न्ही, एकल्याच पुताक संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताच्या पातयेंतल्यांक सगळ्यांक नाश जायना जावच्याक बगार सर्गींचे रास धरच्या खातीर. देखून कितलें उदारपण पळय, देवाचें उदारपण मनशांक मेळ्ळ्यार कितें जायत. आमकां कितलें देवान दिल्लें आसा. आमी चिंती आमच्या कडेन ग्रेस्त गाय आसा जावंक पुरो, आमकां एक घर आसा जावंक पुरो, आमकां वेकलां आसा जावंक पुरो, सगळें तें देवातावन आयिल्लें न्ही गी. म्हज्या आनी तुज्या मिनेतेन केल्लें कालें आसा. आमी वावर केला, प्रतिफळ दिवचो कोणें देवान न्ही गे. आमी वावर केल्यार ताका जैत दिवचें देवान न्ही गे. सगळें देवातावन आयिल्लें. देखून म्हज्या आनी तुज्या संवसारांत कांयच ना. आमी जल्मताना कांय हाडूं ना, मरतना कांय व्हरनी वचना. खंडे जावन हें सगळें हांगात सोडिचें पडटा. देखून हाल्ल्यांत आमी चड आनी चड इश्ट जोन काणग्या म्हणटा. संवसारांत तुमी इश्ट जोन काणग्या कालें, हाल्ल्यांतले तुमी हेरांक दुर्बळांक इश्ट जोन काणग्या. कित्याक सर्गींच्या राजांत येतेश्ट प्रतिफळ तुमकां मेळटलो म्हणटा. आनी 1 जॉन जुवांचें पयलें पत्र 3रो अध्याय 16-18 वाक्या. 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16-18 अशें सांगा. क्रिस्तान आमचे पासून आपलो जीव दिलो आनी तूं मोग कितें म्हणून आमी जाणा जाल्या. क्रिस्तान म्हज्या आनी तुज्या खातीर आपलो जीवच दिलो अशें आमकां मोग कितें म्हूण जाणा जाल्या. आमी आमच्या भाव भयणीक पासत आमचो जीव दिवंक जाय. आमी आमच्या भाव भयणी पासत आमचो जीव दिवंक जाय. देखून ह्या संवसारांत ग्रेस्त गाय आसलेलो कोणी आपलो भाव गरजेंत आसा तें पळोवन आपलें काळीज धारून करीत जाल्यार ताचे सवय देवाचो मोग आसत. ताचे सवय देवाचो मोग आसत. हे क्वेश्चन मार्क पळया भुरग्यानो. खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्हय, बगार यथार्थपणी आनी करण्यान आमी तो दाखोवंक जाय. आमी खाली हांव तुजो मोग करता म्हणून तोंडान उतरान सांगा, तो गरजेंत आसतना म्हणून कोण पावता बळे तो न्ही जावन त्या मनशाचो मोग करता. देखून आमी देवाचो मोग करता म्हणून सांगून दुर्बळ्यांक आनी गरजेवंतांक आमी खंयचेय आमी दिना जाल्यार आमी देवाचो मोग करिना. कित्याक तुका दोळ्यांक दिसता त्या भावाचो भयणीचो मोग करूंक जायना जाल्यार दोळ्यांक दिसनातल्या देवाचो मोग करचो कसो तुवें? खंडीत जावन एक क्वेश्चन मार्क. प्रेज द लॉर्ड. देखून 1 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 5-6 सांगता. जुवांचें पयलें पत्र 2रो अध्याय 5-6 वाक्या. पूण जो कोण उतराक पाळो दिता, जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता ताचे तें देवाचो मोग निजाकी संपूर्णतेक हाडला पावला. हाचे वरवीं आमी देवाचो जियेता म्हणून आमकां खात्री मेळटा. देखून आपूण देवा तें जियेता म्हणटल्यांची जिणी जेजू क्रिस्ताच्या जिणये बरी आसूंक जाय. जो कोण आपूण देवाच्या उतरा परी जियेता म्हूण सांगता जाल्यार तसल्याची जिणी जेजू क्रिस्ताच्या जिणये बरी जावंक जाय म्हूण सांगता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 8 वर्स 12 सांगता. कोरिंथकाराचें 2रें पत्र 8 अध्याय 12 वाक्या. दान दिवचें बरें मन कोणाकी आसा जाल्यार ताणें हात उखलून दिल्लें देव घेता, ताचे लागीं नातलेलें देव विसारिना. पळया क्लियर परतेकेटी वाचता हांव. दान दिवचें खरें मन कोणाकी आसा जाल्यार ताणें हात उखलून दिल्लें देव घेता. तर कोणाक आमी दिता? दुर्बळ्याक न्ही, देवाक दिता आमी. देव घेता म्हणटा. देव घेता, देव पळयता आनी देव घेता.
देखून कोणाक आमी निरासपणा घालचे न्ही, तांकां कांय तरी आमी दिवन धाडिचे. ताचे लागीं नातलेलें देव विसारिना. तुजे लागीं कांय ना पळय, देव विसारिना. तुका कितें करूंक जाता पळय, तेंत देव तुका दिता. तुवें करूंक आशेता, तुका कितें सकत आसा, कितली तुका तांक आसा, कसली तुजे कडेन देणी आसात, ती मात्र देव गळसूंक तुका आपण दिता. जें कितें तुजे कडेन ना तें दिवंक तुका देव तुजे कडेन विसारिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून निमाणें कोरिंथकाराचें दुसरें पत्र 9 अध्याय 6 ते 8 वाक्य सांगता. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8 अशें सांगता. इतलें मोतीन दवरा, इतलें मोतीन दवरा. जो कोण थोडेंच वमता तो थोडेंच लुबता. एक हातान एक मूठ धरून तूं वमताय जाल्यार एक पेंडी मात्र तुका मेळटली. जो कोण दराळ वमता तो दराळ लुंवता. आनी हर एकलो आपल्या काळजांत निर्णय केल्ले प्रकार दिवं. तुज्या काळजांत कितें निर्णय करताय तें ताका दिवं. रोडोवन म्हणलें बरी न्हय. रोडोवन म्हणलें म्हजे गेले न्ही, वय मुखार म्हणलो बाबा खंयचें कोणा, म्हज्या हातांतले गेले न्ही, दूर सोड न्हय. ह्या तुवें निर्णय केल्ले बरी तुवें दिजे. सुरसुरचे करणी तुवें दिवं नजो, सुरसुर नजो. कित्याक आस्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगासो, आस्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगासो. देखून आमी ह्या जेजूच्या येण्याच्या काळार आसा आनी अशें आमकां सांगता मुखार पळया, तुमचे ते सगळी देणी उदंड मापान आसा करची देवाक तांक आसा. उदंड मापान कितें तुजे कडेन देणी नात आतां, आनी ती देणी तुजे थंय दिवची सकत देवाक आसा, देवाक आसा म्हणटा आसले पळया. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरते सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सरीत आसतलें. मस्त जाणां विचारतात म्हाका दिवंक मन आसा म्हणजे तें ना म्हणून. मागा खंडीत तुमकां मन आसा जाल्यार देव 1000 वाट्यांनी तुमकां दिता. तुमच्या खंडीत इल्लेशें दिवंक सुरू करा, आसल्यान पयलें दिवंक सुरू करा. खंडीत देव जाता तितलें देव तुमकां दितलो. देखून आमच्या भोवारी, आमच्या वाड्यांत, आमच्या कुटुंबांनी कोणी दुर्बळे आसूंक नजो, तांकां आमी कुमक करीचे. आनी असले मन हर एकल्यांक मेळोवन दी म्हणून आज आमी सांगता मागया. हो वेळ देवान आमकां दिला हर एका खातीर मागून. देखून ह्या जैताचो काळ, जेजूच्या येण्याचो काळ आमी आचरण करनासतना, आमी तयाराय करनासतना ह्या करजमाच्या काळांत कशें आमी उदारमणी मस्त दान धर्म करता, तशेंच अद्वैताच्या काळारय आमी चड आनी चड दान धर्म करीचे म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. देखून जाता तितल्या दुबळ्या धाकट्यांक गरजेवंतांक आमी पावया, सांगता मेळोवन वावर करया आनी जायते बरेपण ह्या संवसारांत करूंक देव म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यांक फावो करून दी म्हणून मागया. आतां तुमच्या सर इंटेन्शना खातीर आमी मागता. तुमी कितें इंटेन्शनां ह्या वेळार तुमी घालतात त्या हर एका इंटेन्शना खातीर आमी मागता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर बापा हर एकली बापा आज ह्या मागण्याक जॉइन जाल्या हर एकल्यांचे तुजे आशिर्वाद घाल. तांणी बापा ह्या मॅसेज बॉक्सान घाले हर एक इंटेन्शन तुज्या पांयां तळा भेटून दिता बापा. हर एकल्यांच्या गरजांक पाव म्हणून मागता बापा. सोम्या जेजू कालच्या दिसा जल्मा दिसा आचरण केल्ल्या जॉस्पिन हाचे खातीर आमी मागता ताका दराळ मापान आशिर्वाद अंबार. आनी आज मंगळा जेजू आज प्रत्येक जण आमांदा आनी ताच्या पती तांचे वेडिंग एनिवर्सरी ती करते आसात बापा आयचे दिसा, तांचेरय तुजें आशिर्वाद घाल. आनी कोण पुरा सोम्या जेजू आयचे दिसा सोम्या जेजूच्या मागण्याक जॉइन जाल्यार तांकां समेस्तांक तुज्या दराळ आशिर्वादांनी भर. सर वायटांतले, विघ्नांतले, अनबरांतले, पिडेशिडेंतले, अवचित मरणांतले, वायट सक्ती हातांतले, दुश्टगायच्या पदवेंतले, माटमांत्रां, पितिस्पणां, नाडगळे सक्तेंतले तांकां सगळ्यांक तूं राख आनी सांबाळ म्हणून मागता बापा. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक ल्हानशी कळोवणी तुमचे कडेन म्हजे रिक्वेस्ट. आमी चड जावन फाल्यां तावन सांजेर 5:30 तावन 6 वरां म्हणसर एक इंटरसेशन विनवण्याचें मागणें ह्या टिमा खातीर प्रत्येक जावन होली स्पिरीट टिमांत आसल्या सरसान्यां खातीर आनी आमच्या मिसांवां खातीर आनी प्रत्येक जावन आमच्या आश्रमाचे मिसांव आसा ताचे खातीर एक विनवणी करूंक एक अर्दे वर तुमी आमच्या सांगाता मेळशात जाल्यार बारी बरें आसलें. देखून तुमकां कोणायकी मन आसा जाल्यार दया कर म्हाका वॉट्सॅपार मॅसेज करा. खंडीत जावन फाल्यांच्या सांजेच आमी मागणें आराम करूंक प्रयत्न करता. तुमकां आमी लिंक धाडटले आनी एक सांजेचे 5:30 तावन 6 वरां म्हणसर कोणायकी जाता जाल्यार आमचे सांगात रावून आमच्या मिसांवां खातीर प्रत्येक जावन होली स्पिरीट इंटरसेशन करचे मिसांव जायते आसा, जायत्यो रेत्यो आसात, जायते ऑनलायन प्रेयर आसात
आनी प्रत्येक जावन आमचे मिनिस्ट्री ही दुर्बळ धाकट्यांक सगळ्यांक सांगता मेळोन तांकां आपोवनान मार्गार पडल्यांक आनी एक पळोवनची एक मिनिस्ट्री आसा आमची 2 आश्रम आसात ह्या सगळ्याक येवचे अडकळे सगळे ब्रेक्स आमच्या खातीर आमी एक मागण्यान सांगता मेळचे देखून खंडीत तुमी म्हाका आदार दितल्यात म्हाका प्रोत्साव दितल्यात आनी ह्या मागण्याक तुमी जॉयन जातल्यात म्हजी आशा आनी जॉयन जातल्यात म्हणून हांव पाती येता देखून दया करून एक अर्द वर टायम आमच्या ह्या टिमा खातीर दिवंक तुमकां तुमचे कडेन उलो दिता तुमचे कडेन विनंती करता तर आमी सगळीं आयचे मागणें आखेर करूंक सांगता मेळया आनी जेजून शिकयलेले मागणें आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा आमेन नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशें जेजो भाग्यवंती मरिय देवाचे माय आम्हा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक स्वादीन सदा आनी सदां सर्वता आमेन सर आमकां खंडीत जावन देव शांती समाधान दिवं दी आनी हो सगळो हप्तो आनी मुखले दीस आमकां सांगता मेळोवन वावर करूंक दुबळ्या दाखण्याची सेवा करूंक देव आमकां फावो करून दी आनी आमची मिनिस्ट्री बऱ्या तरेन सोलो दी म्हणून आमचे खातीर मागा तुमचे खातीर आमी मागता तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा बरी रात मागता तुमकां समेजता गूड नायट